सांताना हांगासर जावपी तवशांचे फेस्त हे गोंयभर अशें फामाद फेस्त। आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान त्या वेळार हे फेस्त राज्याचो उत्सव म्हूण जाहीर करपाचो विचार केल्लो, मात तशें अधिकृत अधिसुचोवणी काडिल्ली ना। हे तवशाचे फेस्त राज्याचो उत्सव म्हूण जाहीर करपी अधिकृत अधिसुचोवणी सरकारान काडची अशी मागणी आमदार विरेश बोरकर हांणी केल्या। RDX खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। तुम्ही ते सांताना फेस्ताचे विषय काढले, मागचे स्टेट फेस्टिवल करतो म्हणून सांतानाचे जे तवशांचे फेस्त आसा ते 2014 जो आदलो मुखेलमंत्री आसलो आमचो मनोहर पर्रीकर हाणें सांगलेलें की स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करता म्हणून। आनी तशेंच जो आमचो एक्स MLA आसलो विष्णू सुर्यावार हाणें तेन्ना ते जातलेलें मांडलेलें, पण तेन्ना जे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसा ते ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट जावंक ना। त्या लागून हांवें काल विधानसभेन मांडलेलें आसा की हें ऑफिशियल नोटिफिकेशन येवचें म्हणून, कित्याक तेका लागून आमकां थोडी फॅसिलिटीज ज्यो गव्हर्मेंटाची मेळोवपाक जाय त्यो मेळना। सो जेन्ना तें ऑफिशियल डिक्लेरेशन जातलें तेन्ना त्यो सगल्यो फॅसिलिटीज आमकां मेळटल्यो। आनी आमच्या मुखेलमंत्रीकूय सांगलेलें आसा की तुमी हें बेगीनच्या बेगीन ऑफिशियली नोटिफाय करचें म्हणून। तेणें सांगलां की आपूण करता म्हणून, लेट्स सी केन्ना पर्यंत